नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। जीसीएच्या कारभाराचेर नजर दवरूंक बीसीसीआयची समिती घेतली। जीसीएचे फ्रॉड आणि त्रिकुटाच्या अटकेची दखल। बाळू चेतन मुल्लाक दिसाचो रिमांड, जामिनाची सुनावणी शुक्रारा। सँड माफियाचेर प्रुडंट इम्पॅक्ट। वज्रे पेडण्या शापोरा न्हंयत नेक्सस एक्सपोज केले उपरांत खण खात्याच्यो धाडी। 14 व्हडी 30 क्युबिक मीटर रेंव जप्त, कामगार फुज्जो। गोयचो पयलो ऑफशोर कसिनो कारावेला नव्या रुपात परत मांडवीत। एमव्ही रॉयल फ्लोटेल डेल्टीन कारावेलाची बिठ्ठणा एंट्री। फ्लोटेलाक रावंक रूम, रेस्टॉरंट, स्पा, कसिनोय। पोर्तुगालच्या सिव्हिल रजिस्टरात जल्म रजिस्टर केलो की सिटीजनशीप। थंयची सिटीजनशीप कॅन्सल केली म्हणून गोंयकार भारतीय जावचो ना। प्रुडंटाचेर कायदे तज्ञांची डिबेट। कोळशाच्या खणींच्या पावणीत गोंय सरकारान जाय जाल्यार वांटेकार जावचे। गोंयान छत्तीसगडात वगडायल्ले कोळशाच्या खणीचेर केंद्रीय वीज मंत्री पियुष गोयलाचो खुलासो। आणि लेखक दिलीप बोरकार, युवा लेखक अन्वेषा सिंगबाळाक साहित्य अकादमी पुरस्कार। बोरकाराच्या पिंटूची काळ भोवणी, अन्वेषाच्या सुलूस कविता झेल्याक पुरस्कार। खबर विस्तारान। जीसीएचे मुखेल त्रिकुटाक बीसीसीआयच्या कोट्यांच्या स्कॅमात भितर उडयल्या उपरांत बीसीसीआय जीसीएचो थेट कंट्रोल घेता। जीसीएच्या कारभाराचेर नजर दवरूंक खासा समिती नेमतले म्हणून बोर्डान स्पष्ट केलां। जीसीएचो अध्यक्ष चेतन, सचिव बाळू आणि तिजरेल मुल्लाक दिसाचो पुलीस रिमांड दिला। जामिनाची शुक्रारा सुनावणी जातली। मेडिकल केले उपरांत तिगूय एडमिट जाल्ले। सांज मेरेन चेतन आणि बाळूक भितर उडयले। गोंय क्रिकेट संघटनेच्या गैरकारभाराची दखल बीसीसीआयन घेतल्या। जीसीएच्या त्रिकुटाक कोट्यांनी रुपयांच्या बीसीसीआय फंड स्कॅमात भितर वडयतनाच बीसीसीआयन संघटनेच्या कारभाराचो कंट्रोल घेतला। जीसीएच्या कारभाराचेर नदर दवरूंक खासा समिती नेमतले म्हणून बोर्डान स्पष्ट केला। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण दोतोर शेखर साळकारान खंय बीसीसीआय कडेन विशय लावन धरिल्लो। अजून न्याय मेळूना, ही नुसती सुरवात जाल्या। न्याय जेन्ना मेळटलो तेन्ना सगळे पयशे जे पळय तांणी तुबाडल्यात ते परते जीसीएक पावपा जाय, ते क्रिकेटीक पावपा जाय, ते क्लबांक पावपा जाय आनी ते गेमीक पावपा जाय, आमच्या जीसीएच्या गेमीक। इतले मजगती जीसीएचो अध्यक्ष चेतन देसाय, सचिव बाळू फडके आणि तिजरेल अकबर मुल्लाक एक दिसाचो पुलीस रिमांड दिला। तिगांनी केल्ल्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी जातली। मेडिकल केल्या उपरांत तिगूय एडमिट जाल्ले। सांज मेरेन चेतन आनी बाळूक भितर उडयले। ब्रेस्तारा दनपारां तिगांकूय पणजे जेएमएफसी कोर्टात व्हेल्ले। अकबर मुल्लाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान ताका कोर्टात व्हरूंक नाशिल्लो। पुलिसांनी आरोपीक 7 दिसांची कस्टडी मागिल्ली। स्कॅम उस्तून काडपाक जीसीएचे मिनिट बूक ताब्यात घेवंक जाय, त्या खातीर आरोपींची पुलीस कादय गरजेची म्हणून पुलिसांनी आर्ग्युमेंट घाल्लो। मात मिनिट बूक आदलो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकाराच्या कारकिर्दीत शेणिल्ली, ताची पुलीस कागाळी जाल्ली म्हणून बचाव पक्षान कोर्टाक सांगले। That they wanted to recover the minute book from us. So we've already pointed out that we've given sufficient evidence to them to say that we are not in possession of the minute books. That the earlier president, Mr. Sarkar, had given us a letter along with a police complaint to say that the minute books were stolen from his car when it was parked outside his hospital. So there was nothing to recover from. The police had sought 7 days remand, and the court has in fact granted just 1 day remand. बाळू, चेतन आणि मुल्लान जामिनाक अर्ज केला। कोर्टान पुलिशेक नोटीसी काढल्यात। जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी जातली। And our bail applications are kept tomorrow at 11:30, and the remand is at 4:30 again. Means they've been asked to produce them for remand at 4:30. सूत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण स्कॅम जाल्ल्यात ती बँक खाती खंय बाळू, चेतन आणि मुल्लानच उगडिल्ली, तेच ती वापरताले। बँकेच्या कांय स्टाफान खंय तिगांकूय वळखल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार, सावयो डायस आणि तुकाराम मराठे। सँड माफियाचेर प्रुडंट इम्पॅक्ट। प्रुडंटान वज्रे पेडण्या शापोरा न्हंयत सँड माफियाची नेक्सस एक्सपोज केले उपरांत खण खात्यान पेडण्या कारवाय सुरू केल्या। ब्रेस्तारा तोरशा रेड मारून रेंव काडपी 14 व्हडी खात्यान धरली। 300 क्युबिक मीटर रेंवूय जप्त केल्या। मात मायन्स, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि पेडणे पुलिशेच्या हाताक एकूय कामगार लागलो ना, हे मोठे अजाप।
प्रुडंटान मध्यान रातच्या काळखांत सँड माफियांचेर लख उजवाड घालून मोठो नेक्सस एक्सपोज केल्लो. ते उपरांत आता मायन्स खातें, पुलीस आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक जाग आयल्या. पेडण्या पावसांत बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर धाडी पडपाक लागल्यात. ब्रेस्तारा, तोरशां, पेडण्या, तेरेखोल न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर रेड पडली. मायन्स, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी पेडणे पुलीस, कोस्टल पुलिसांनी मेळून धाड घाली. 14 वडी जप्त केल्यात. सुमार 300 क्युबिक मीटर रेंव रेड मारपी टिमीचे हातीक लागल्या. मात इतलो व्हडलो फोर्स आसूनय रेंव काडपी एकूय कामगार टिमीच्या हाताक लागलो ना हे मोठें अजाप. आयज आमी एक कंबायंड रेड केल्ली आसा. रेड आनी पयली बेजिकली एग्जामीन करपाक लागून हांगा खरेंच सँड एक्सट्रॅक्शन जाता काय कितें आनी ती त्या हितूंतल्यान एक जॉयंट रेड आसलेली. डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस कोऑर्डिनेट करताले अलॉंग विथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. डेप्युटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आमच्या वांगडा आसा आनी मायन्साचे ऑफिसर्स मिस्टर शेटगांवकर, ते कोस्टल पुलीस आनी लोकल पुलीस पेडणे पुलीस स्टेशनच्या मदतीन आमी सगळे येयल्ले. सो हांगर आमी पर्पज कितें, दीस इज अ नो सँड एक्सट्रॅक्शन झोन एक जालें. दुसरें मायनींग, सँड एक्सट्रॅक्शन मायनींग सद्या बंद आसा फ्रॉम 1 जून आनी ते एनफोर्स करपाक लागून आमी सगळ्यो होडयो आसा त्यो ज्यो कॅनोज आसा त्यो एका जाग्यार हे करतले आनी वी वील टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम द पार्टीज दॅट दे वील नॉट एंगेज इन इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन ऑर सँड एक्सट्रॅक्शन इन दीस नो एक्सट्रॅक्शन. प्रुडंटाच्या ऑपरेशन सँड माफियाचो सध्या तरी इम्पॅक्ट दिसता. सँड परमिटांनी पावसांत आनी रातची रेंव काडपाक सक्त बंदी आसतना माफिया सर्रास रेंव लुटतात. मायन्स खातें आनी पुलिसांक दिसून दिसना. प्रुडंटाच्या ऑपरेशनाचो इफेक्ट कितलो तेंप उरता सांगू नजो. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. पोर्तुगालच्या सिव्हिल रजिस्टरात जल्म रजिस्टर केलो की थंयची सिटीजनशीप मेळटा. पासपोर्ट ही फक्त ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट. पोर्तुगालाची सिटीजनशीप कॅन्सल केली म्हणून खंयचोय गोंयकार आपोआप भारतीय नागरीक जावंक शकना. त्या खातीर सगल्यो फॉर्मालिटी परत करच्यो पडटल्यो. जर फाल्यां युरोपियन युनियन वेगळें जालें जाल्यार पोर्तुगाली गोंयकार सामको भायरो जातलो. प्रुडंटाच्या डिबेटीत सध्या गाजतल्या ड्युअल सिटीजनशिपीची कायदेतज्ञांनी कीस काढली. Our constitution also provides that if any person acquires citizenship, voluntarily acquires citizenship of another country, he will cease to be citizen of India. Portuguese law, which we are presently concerned with, mentions that a person acquires citizenship the moment he registers his birth in the civil registry in Portugal. Many Indians here don't have passports, but that doesn't make them non-Indian citizens. So a passport, we should not forget, is only a travel document. Dual citizenship is exactly like special status. It comes during election time. What happens tomorrow when Pakistan gives citizenship of people from Jammu and Kashmir? China gives citizenship to Arunachal. What happens to our country? Okay, what do we deal with? How do we deal with this situation? So there cannot be any Goa specific solution. According to me, there cannot be a Goa specific solution. But it means to some extent, this is a matter. It's a social issue. So you're saying now it's a voluntary. It is giving up of voluntary. citizenship. People know about it and they are voluntarily giving up this citizenship. At least we can say in 2006 they were unaware about the law, and still people are queuing up in front of Portuguese consulate. So what happens to those who registered maybe in 2002 and decided that okay, in 2012 they realized okay, this is much more serious than we imagined. Let's give up that thing and let's stay coolly here. I may also go and queue up in the Portuguese consulate, but that may be for a visa, not necessarily for a citizenship. Correct. The moment you registered your birth and then you go and cancel it, my view is that you cease to be the citizen of that country, and you cannot automatically say I retain my Indian citizenship. See, once you cancel that, but you'll have to go through the entire process again of acquisition of citizenship. Correct. You'll have to go to that. You'll have to go to that. You're not automatically reverted You are back. not reverted back. Yes, you don't revert back, but it becomes easy. But if you are holding that one, it is not possible. They don't have to go through the entire citizenship process again of acquiring Indian citizenship. We are giving them one more chance to take final decision. Can this committee take that stand? We must understand a committee is completely inferior to even the government. Correct. So the highest is the constitution. With this issue of Brexit, what if tomorrow UK decides to exit European Union? What happens to those people?
They have to come and settle in Portugal, or they have a chance to come back to Goa. Most of those who have acquired Portuguese billets or passports may have not even been to Portugal. Correct. They have gone to London. They have used this only as a window Yeah. to go to London. Correct. Most of them may be. What Swindon and happens other to places. those? What happens to those? If It is really a very sad situation because they will be virtually left homeless. Yes. Because they will have to exit or they'll have to enter back into UK with valid visas for residence or maybe for work. It will be very difficult. So it's a and very tough. dangerous But It's a if very dangerous Brexit happens, Yeah. the people opting for Portuguese citizenship will be very less. See, that is a problem according to me. Will find very difficult to answer. मडगांवां रवींद्र भवनाकडे स्विफ्ट आनी बसीच्या एक्सिडेंटात एकटो बरो साल्वार. बस मडगांवच्यान फोंड्या वताली. स्विफ्ट गाडी दुसरे वटेन येताली. गाडी बरी स्पिडीर आशिल्ली. कंट्रोल वचून खंय ती सायडीक नाल्यान पडली. ड्रायव्हराक कांय जालें ना. लोक म्हणटा ते वलत खूब शार्प आसा. रस्तो मातसो वाडोवंक जाय. गाडयेन रिपोर्ट दिलो हांगा चारूय रस्त्याचे स्पीड ब्रेकर बांदचे म्हणून हांगा खूब स्कुटरी पडटा रस्त्याचे स्लीप जावन टँकरां उदक वयता डिझल पडटा मागीर फायर ब्रिगेड येता नाजाल्यार आमी खूब जाण हांगा एक जावन घालता हो पळय आमचो हो आसा शेलूबाई लक्ष मामा अशे खूब जाण माती बिती घालून ते हें करता पूण अजून कोणूच लक्ष घालना आनी गाडी फास्ट हो स्ट्रेट येतालो हेजी मिस्टेक कांय ना हेणे सायडीक घेतली गाडी म्हणून तो सारवार जालो आणि एक मनीस पोना पडलो चलोन येतालो तो पोना पडलो काय जावना तो भायर सरून जेव्हा पांय मोडपा लागलो आपूण सारवार जालो म्हणून हे मरे टर्न मरे सारकें डेंजर आहा टर्न आनी हे टर्न वाडोवच म्हण आमी एक टायम हें दिल्लें म्युनिसिपालिटी जावं एका PWD MLA बसून आमी लेटर केल्लें पूण टर्न मरे वाडोवपा हें कोन्नाय कित्याक 2-3 फावटी त्या पुरसा कडेन हें जालां एक्सिडेंट जाला आनी गाडी 2-3 फावटी ते वटेन पडली आहा आनी आज परत जालें हे कोण मेल मुडीर रावतले रोड हें करपाक वायडींग करपाक त्या शिवाय कांय रोड वायडींग करपा न्हय कित्याक हो रोड आतां पयल्या पडटलें जेन्ना कितली हें जाता तें सामकें हें जाता हो रोड दोनूय सायडीन वाडोवपा जाय नाल्यार एक सायडी तरी पूण मेळटा तें वाडोवपा जाय एक्सिडेंट हेका ओवरटेक करता दिसता गाडी हय बसी आनी हेका शिफ्टाक घेऊया एक विराम.